नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत कुंभळकार म्हूण सांगा ती गौरव प्रभू मडकर्णीकार तुमचे मुखार घेता साश्टीतली खबर. आनी आज जर साश्टीतली सगळ्याकाय जर व्हायरल जाल्ली जर खंयची गजाल आसत तर ते आयज आमच्या मोती दोंगराचेर जे आमच्या आरोग्य केंद्राचे आज उद्घाटन जाल्लें तेन्ना आमचो मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांणी केल्लें भाशण. आनी आतां सद्याक ते इतले व्हायरल जाल्ले जावन लोकां कडल्यान अश्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात की सगळ्यांनी जब तक दिगंबर तब तक मोती दोंगर अशी ताका एक कॅप्शन लायनी दिल्ली आसा. सो गौरान एक म्हणटे आज ह्या हाका थोडीशी फाटभूंय अशी आसा ती म्हणजे फाटल्या आठवड्याक जी आमचे फातोड्डेची ग्रावंड ते हाजे कडेन तो कपेला कडेन जे आमचे मडगांव हाजे आमचे कोमदाद जागेचेर जे अतिक्रमण केल्लें तें काडून उडयलें आनी त्या हातूंत भितर आनीक नव्या वादाक सुरवात जाल्ली की आमचे मोती दोंगराचेर जंय बी ती बी कोमदादी जागो आनीक ताजेर जे आमचे एनक्रोच करून झोपडपट्टी आयिल्ली आसा ती काडून उडयतले हें करून उडयतले अशें जाल्लो. ताजे फाटल्यान ही झोपडपट्टी ताजें पुनर्वसन करपा खातीर नवी एक प्लॅन सुरू जाला अशी बातमी आयिल्ली आनी ताका थोड्या लोकांनी विरोध केल्लो आनी त्या फाटभुंयेचेर आज दिगंबर उरला की जब तक दिगंबर खडा है तब तक मोती दोंगर को कोई हात नहीं लगा सकता अशें म्हणलां. सो हें जर पळयलें जाल्यार तुजें रिएक्शन कितें? ना म्हजी रिएक्शन काय ना. हें कॉमन मोती दोंगराचो इश्यू आसा. हांवें काल न्यूजय मारिल्ली. मोती दोंगराचो इश्यू आसा जेन्ना इलेक्शन लागीं येतात तेन्ना मोती दोंगराचो इश्यू परत येता. कळ्ळें तुका? आतां हें मॅटर आसा सबज्युडीस. हें कोण म्हणटा आमी म्हणनात. एक्चुअली सबज्युडीस आसा आनी कोमुलदादी म्हणटा की हें मॅटर आसा तें सबज्युडीस. अशी कमिटी खूब जाल्यो बाकीच्यान लोकांनी प्रक्रिया दिल्यो. आतां कशें आसा इलेक्शन येता तेन्ना मोती दोंगर म्हणटा तो येवपाक जाय. म्युन्सिपालिटीची इलेक्शनां कोण रावतलो कोण रावपाना तो वेगळो. आतां सद्याचो तांचो कावन्सिलर आसा घनश्याम शिरोडकर म्हाका दिसता पार्ट घनश्याम शिरोडकर पार्ट म्हाका दिसता दामू शिरोडकराक थोडो हें पडटा तो एक सायडींतलो आसलो ते पार्ट कोणाक पडटा म्हाकाय खबर ना पूण पार्ट पडटा आनी तो थंय नाशिल्लो सद्याक. घनश्याम शिरोडकर आयज फंक्शनाक नाशिल्लो कारण तो ऑपोजीट हें. दुसरें म्हणजे इलेक्शन येता तेन्ना मोती दोंगर येता हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी आमी थंयच्या लोकां कडेन उलयले तेन्ना कळ्ळें की ना आमकां म्हणटा तेय कशें आसा तेय बी हुशार आसात. ते म्हणटा जब तक बाबा है तो हमको कुछ कोई भी हात नाही आसता. पूण तांचे कोण म्हणटा हे तांचे लिडर म्हणटात. कारण ताणें कशें केल्लें आसा ताणें थंय कितें केल्लें आसा ते हांगा एक घर घेवन आसात आनी बाकीचीं घरां थंय भाड्याक दिल्लीं आसा आपणें. जागो कोणालो कोमुलदाद दिलो. कोमुलदाद आज पर्यंत कोर्टाक केस लडटा. हातूंत भितर कांय जाणांनी जेन्ना म्हाका दिसता 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकर आशिल्लो ताणें एक हेच काडिल्लो आदेश काडिल्लो की ते मोडपाचें. हाजी फाटभूंय अशी की पयलीं ही आज दिगंबरानूय तो हें केला की ती नोटिफाय केल्ली झोपडपट्टी. अशे तरेन जरी आज दिगंबर कामतीन आमच्या ताका ते जस्टिफाय करपाक गेल्लो तो पूण ताजे फाटल्यान एक फाटभूंय आसा जी जो पुनाळेकर म्हण एडवोकेट जाणें आमचे सनातनची केस आशिल्ली तांचो एडवोकेट आशिल्लो तो तांकां तो पुण्यांतलो तो ताणें एक आमच्या हायकोर्टाक रीट घाल्ली आनी तातूंत भितर ताणें सांगिल्लें की हे झोपडपट्टी ही इलिगल. हातूंत भितर एंटी सोशल एक्टिविटीज चलतात एंटी सोशल एक्टिविटीज चलतात अशी हें करून ताणें केस घाल्ली आनी तेन्ना गव्हर्मेंटान तातूंत इंटरव्हीन जावन सांगिल्लें की ही झोपडपट्टी आमी मोडटात म्हणून. जर ती नोटिफाय जाली जाल्यार ते मोडटा म्हणून हायकोर्टाक सांगनाशिल्लें एक ती मोडटात म्हणून सांगिल्लें. ताजे फाटल्यान एक कमिटी हें केल्ली स्थापन केल्ली आनीक आमचो एक प्रशासक हांगा नेमिल्लो ताका स्पेशल टास्क दिल्लें की ही झोपडपट्टी उडोवपाची. हाजे फाटल्यान आनीक थोडीशी फाटभूंय अशी की तेन्ना दिगंबर कामत जे आयज भाजपाचे हे आसात आमचे ते काँग्रेस आमदार आसात ते काँग्रेसीक आशिल्ले आनीक BJP सोडून ते काँग्रेसीक गेल्ले. आनीक एक सगळ्याक खबर आसतलो की मोती दोंगर हो जर फाटली जर लोकसभा इलेक्शनाचो एक आमचो अपवाद सोडलो जाल्यार प्रत्येक वेळार दिगंबर ज्या जाग्यार आसा थंय त्या ह्या झोपडपट्टेन वोट केला. हे आसा ताका लागून ताणें ते केल्लो आनीक एक सामको असो हायप तयार केल्लो की आतां ही झोपडपट्टी उडयतात.
सो हाजे फाटल्यान ती खरीच झोपडपट्टी उडोवपाचे आशिल्ले काय दिगंबर कामतीक अशें सबसिडी हे करपाक खातीर अशें हें कशें आशिल्लें दिगंबर कामत तेन्ना काँग्रेसीचो सीएम आशिल्लो पयलीं सीएम जावन ताजे फाटल्यान मागीर तो परत मोडपाची ट्राय केली पदीकार जिखून मोडपाची ट्राय केली ताजे नंतरची फाटभूंय कितें तेन्ना एकटो मनीस मडगांवचो हय ताणें थंयच्या लोकांक धरून पिटिशन घाल्लें हायकोर्टाक तो नवीन पयर आयकर हय तोय बीजेपीचो तो बीजेपीचो आनी तेन्ना एक बोवाळ चलतालो तेन्ना एक बोवाळ चलतालो ते खरी फट हे आतां ते मनशाक कितें की हे जरी पर्रीकार सीएम आसतना पर्रीकाराचोच एक सोयऱ्याचो मनीस ही झोपडपट्टी वाचोवपाक सो एकंदर जर हे जर सगळें पळयलें जाल्यार ही आमची कोणती मोती दोंगरावेली हे फकत राजकीय अस्त्र म्हणून वापरतात आतां तेन्ना कशें घाल्लें ताणें पिटिशन की 1960 कितें तरी जो स्लॅमाचे दिगंबर कामत 1960चो सो तेन्ना ताणें ते हाजेर मोडपाचें आशिल्लें मागीर ताणें हायकोर्टान कितें हें केलें की अशें आर्ग्युमेंट आयकूं येता तशें की हे 1960ची मागीर जालां सो ताका लागून तांकां हें मेळ्ळें अजून ती हायकोर्टाक केस चलता बट कितें आसा मोती दोंगराचो जो क्वेश्चन येता आनी जो मोती दोंगराचो आवाज जाता कितें तरी सेव करतले मोडटले तेन्ना फक्त इलेक्शना पयलीं तो येता आतां मोती दोंगराचेर आज सांगलें त्या भाशणा भितर थंय आशिल्ली 50 घरां ताजे नंतर ती आतां हायकोर्टाक जी मॅटर चलता ते म्हाका दिसता 260 ते 270 घरांचे तातूंत भितर आनी एक हें आसतलें की जे कोण ओरिजिनल आशिल्ले ते आतांतले चडशे कोण थंय ना ते बाकीचे कडेन ताणें जागो घेतिल्लो आसा आनी हे घरां भाड्या दिल्या किंवा विकल्यात सो ताजे नंतर 270 घरांचो हो प्रश्न आसा आतां जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक कोई हात नाही लागू शकता हे फक्त 270 घरांचो आनी हायकोर्टाक जो सबज्युडिस मॅटर आसा तो 270 घरां जावं 260 घरां हातूंत भितर आसतलो उरिल्ली घरां खंयची आयली सो हेच आतां हाजेर उरिल्ली घरां आयली ती आयली थंय मुन्सिपालिटी कितें फेसिलिटी दिता आनी थंयच्यान कितली रोगराई पसरता आनी दुसरे आसा खंय दुसरे आज जे हे जाला कितें आरोग्यान जाला ताका आनीक झोपडपट्टीक तसो कांयच संबंद ना एक्झॅक्टली कांय ना कांयच ना तुमकां जर फेसिलिटी दिवपाक जाय तुमी आमगे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल न्ही करपाकच जर जाय आशिल्ली जी सगळी सावथ गोवाक मेळटली हें टोटल जें कितें आसा तें पॉलिटिकल हेतू म्हणजे हे टेक्नीक पॉलिटिकल पॉयंट घेवनूच तुमी हाजेर म्हाका एकच हांव तुका पयलीं सांगता हाजेर म्हाका आतां जे कोण हाज्या पयलीं ती झोपडपट्टी म्हणल्यार सामकी कोण क्रिमिनल्साची म्हणजे एक म्हणटा तशी गजाल ना थंय ना आमी अशें जर म्हणलें की एक हे म्हणटा सामकी क्रिमिनल्साची असली वस्तू ना थंय लोक आसात ते कामगार सादे बरोबर एक दोग जाणां कोणी दादागिरी बी केल्या आसतय बी ना अशें न्ही पूण ती फकत मोती दोंगरार जाता म्हण ना मडगांवां सगळे कडेन थंय जाता एक मोती दोंगराचेर बोट दाखोवन चलचें ना आनी थंय आसा ते कामगार एक दुसरें म्हणटे आज जर ती मोती दोंगर काडून उडयलो जाल्यार अर्दी मडगांवचे इकॉनॉमी हालतली कारण सगळे जे मडगांव काम करतात दुकानात जावं कितें जावं ते मोती दोंगराचेर रावपी आहात मोती दोंगरावर रावपी जे आसा पळय ते घराक खूब जाणां घराक काम करतात बायलो आसात ते काम करतात सो अशांतलो प्रश्न दुसरें थंय जे पुलीस स्टेशन बांदलां तें खंय बांदलां कोमुनदादी जाग्यार हेल्थ सेंटर सुद्दां म्हाका दिसता बांदलें तें कोमुनदादी जाग्यार ना हेल्थ सेंटर इज हाजे ते आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटाची जागो तो पुलीस स्टेशना सायडीकच हेल्थ सेंटर बांदलां सो थंय कितें वेगळो तूं जागो घेवपाक पूण एक आतां म्हाका हातूंतल्यान म्हाका एकच हें करपाक जाय की आतां जे कोण आमचे मडगांवचे थोडे लोक स्पेशली बीजेपीक पयलीं आशिल्ले ते हाका बोट दाखयताले आनी ही क्रिमिनल वस्ती अशें म्हणटाले तांचे आतां प्रतिक्रिया कितें आसतली हें जाणून घेवप म्हाकाच न्ही म्हाका दिसता म्हाका सगळे मडगांवकाराक आनी सगळे साश्टीकाराकय उमेद आसतली तांची प्रक्रिया विचारप प्रश्न जाना कारण ते जेन्ना दिगंबर कामत बीजेपीक आयलो तेन्ना ते थंड जाले सो तांचे कडेन आनी उलोवपाचे कांयच प्रश्न ना कळ्ळें तुका आतां प्रश्न आसा हो दोंगर खरोच खाली जातलो कारण ही कोमुनदादी जागा गोंयकाराची जागा आनी मडगांवाक अशी आसात परिस्थिती जे गोंयकार वर्सान वर्स फ्लडाक रावतात पावस आयलो तांची घरां बुडटात गोंयकार खरेच गोंयकार कोण्या कडेन घर ना आनी हो जागो आसा प्रायम लोकेशन थंय येवन कोण तरी भायले रावल्यात जावं भायले
राविल्ले पयलीं मूळ एखादे समजवताले आतां आसा ते कोण वेगळेच ताणी आतां कोण रावताले पळय मूळ म्हणजे 84 जावं 90 भितर आयिल्ले ताणी आतां घर वाडोवन दिल्यात म्हणजे 2260 आशिल्लीं ती आतां घर 800 जाल्यात ही जाली कशी. सो हेच हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. दुसरे आनीक पॉयंट हांव म्हत्वाचो सांगता. ही रेग्युलरायज करचे पयलीं आमचो रिंग रोड जाल्लो. रिंग रोड जालो तेन्ना थंय एक म्हाका दिसता 15-20 घरां मोडिल्लीं आनी तांणी त्या हायकोर्टाक गेल्ले. हायकोर्टाक गेल्ले आनी हायकोर्टान सांगिल्लें तांकां 1 वर्सा भितर सेटल करात. तांचे खातीर जागो एक्वायर केल्लो. आज पर्यंत ते लोक आतां म्हाका दिसता 3-4 वर्सां जालीं आज पर्यंत ते लोक PWDची क्वॉर्टर्सांत रावतात. तांकां अजून रिहेबिलिटेशन जालें ना. सो पयलीं मातशें कोणें जर आसा न्ही जाल्यार सरकार आसा जाल्यार तांकां रिहेबिलिटेट करात मागीर हो स्टेप घेयात. आनी एक हे की एक म्हणजे आतां खंयच्याय जर आसले जाल्यार तांकां आमच्या मनीसकायेच्या हातूंतल्यान प्रत्येक मनशाक पळोवपाक जाय आनी हाका कोण विरोधूय करचना. पूण एक हे की जर हे इतले प्रायम लोकेशन आसा मडगांवांतले जाचो वापर असो जायनासतना तांकां जर आतां पयलीं भशेन एक तर ह्या आमचे हावजींग बोर्डाक तांकां जागो दितलो. आतां तेय दिगंबर कामतीनूच सांगलां की जागो दितलो म्हणून सांगिल्लो आनी लोकांनी घेवंक ना आनी ताका लागून उरली म्हणून. सो हे हाका जर रिहेबिलिटेट करून जर तो जो प्रायम लोकेशन मडगांवचो आहा तो जर एक बरो एक रिक्रिएशनल सेंटर टायप थंय जर कितें केलें जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक सगळ्याक चड आवडटलें. आनी अशें न्ही की हांकां सामकें रस्त्याचेर उडोवन ते जावचें आसलें तें न्ही. पूण हांकां एक जर बरे भशेन आनी खंय व्हरून बरे भशेन रिहेबिलिटेट करपाक जाता ताजेर पळोवपाची गरज आसा. फकत मोती दोंगराचो इश्यू फकत इलेक्शन आनी राजकारण इतलो पयलीं दवरनासतना हाजे कडेन एक मनीसकायेच्या दृश्टींतल्यान पळोवपाक जाय. एखादी अशें जावपाक शकता की फाटले खेपेक आमच्या लोकसभा इलेक्शना वेळार मोती दोंगर BJP बरोबर रावलो नाशिल्लो. ताका लागून मातशें भिवून तांकां आतां परत रावतात काय ना हें पळोवपा खातीरय हे जाता काय कितें असो एक दुबाव आसा. हो प्रयत्न प्रत्येकदां जाता. पूण कशें आहा दिगंबर कामत म्हणटा तो कम्फर्ट झोनाक आसा मडगांव आसा तरी पण. कारण एक म्हणजे काँग्रेस मडगांवाक सदांच वीक आसा. काँग्रेस आज पर्यंत म्हाका दिसता काँग्रेस एज अ काँग्रेस म्हूण मडगांवाक केन्ना जिखलो ना. फक्त दिगंबर कामत काँग्रेसी आयिल्लो म्हूण 2 टर्म ते जिखले. एज अ काँग्रेस म्हूण मडगांवाक केन्ना जिखलो ना. सो दिगंबर कामत बरो आसा. तूं म्हणटा दिगंबर एंटर जाता कित्याक पयलीं बाबू नायक जिखतालो. बाबू नायक म्हाका दिसता काँग्रेस हे पार्टीचे जिखलो ना. काँग्रेस युचर काँग्रेसच ती वेगळी आशिल्ली तेन्ना ते दोग जाण वेगळे झगडटाले. कळ्ळो का ते झगडिल्ले हांगा तेन्ना आय आनी क्यूची युती जावनूच हे केल्ले. हांगा एज अ काँग्रेस ते केन्ना जिखलो ना. बाबू नायक कसो आशिल्लो बाबू नायक वेगळो स्ट्रक्चर आशिल्लो. बाबू नायक म्हूण जिखतालो. हय आनी तो युनायटेड गोवन्सांतल्यान काँग्रेसी आयिल्लो. सो काँग्रेस म्हूण हांगा केन्नाच जिखलो ना. सो एकच आतां आमची चर्चा थांबयता. दिगंबर कामत कसो आसा दिगंबर कामत इज अ सेफ झोन आज पर्यंत हांव मागता. आतां सद्याचे दिगंबर कामतीचें जर पोजिशन पयलें न्ही जाल्यार जेन्ना तो BJPंतल्यान सोडून आयिल्लो 2005 म्हणटा हय 2005 सोडून आयलो पळय त्या पोजिशनाचेर तो आसा. जेन्ना बाय इलेक्शन तो जिखिल्लो तर मोती दोंगरार कमी मतां सुद्दां पडलीं जाल्यार त्याच पोजिशनाचेर तो आसा काय अशें म्हाका दिसता. हय सो हाचेर एक की आतां आतां इतलो तो व्हिडियो व्हायरल जाला ताजेर आतां कॉमेंट्स कशे येतले कितें म्हणटा आतां एक सांजचे बसून कळटलें कसो ताजो फुडें हाजो कसो विस्तार जाता हाजो तो कळटलो. व्हड इश्यू कसो आसा मोती दोंगर इतली वर्स चालूच आसा. हय हाका एकदां सोल्युशन करात न्ही कितें तरी करात ना. म्हाका दिसता ते की हाजे पयलीं सावय कुतिनान 2 दिसां पयलीं तांकां ते हे लालूच दाखयता ताका एखादें रिएक्शन आसतलें. कोणाचें नांव घेवन प्रत्येकाले आसपाक शकता. आनी आतां ताणें सांगलें तशें की बच्चा लोग डाल रहा है अभी नया का बच्चा लोग डाल रहा है व्हॉट्सएप पे आनी हे पे डाल रहा है. सो तांचेय रिएक्शन येवपाक लागलें लोकांनी की आमचे मोडटले जावं तांकां भंय दिसता. पूण कशें आसा तो इश्यू एकदांचो सॉल्व करपाक जाय. 270 जावं 260 हातूंत भितर आसते. सो हो सॉल्व करपाक काय नाल्यार एक काम करत जर तुमकां ती थंयच दवरपाक जाय ती झोपडपट्टी नासतना तांकां एक बरें रावपा सारकें कितें तरी बांदून दियात. तें तर जावपाक जाय.
विथ सामके वेल इक्विप्ड जशी घरां आसात तशी बांदून दिवपाक जाय. बांदून दिया ते तरी आनी तो तो तरी सकयल रावपी लोकांक जावं मुखार हाडले लोकांक प्रॉब्लेम जावचो न्ही, कारण गटराचें उदक कशें आसा तुमच्या नाल्यांक वता, नाल्याचें उदक मागीर परत साळी व्हरी तातूंतले भितरले एक म्हणटा ते जर सगळे हे करता आसतना आमचो खोमदारीचो प्रश्न सरकार कशें हे सॉल्व करतले. कारण ते एक्वायर करनासतना हे केले जमीन ती. आनीक विदावट तूं खंयचेय जर रेग्युलरायज करता जाल्यार ते कायद्यान तुजी जमीन आसपाक जाय. म्हणजे कायद्यान मात तुगेली जमीन आसपाक जाय. तूं एखादी इलिगली बांदला आसत पूण जमीन तुजी आसपाक जाय. तशें हांगा परिस्थिती ना. हो कायद्याचो तिडो आसतलोच थंय. हाजेर आतां कशें आमचें सरकार किंवा आमचो मडगांवचो आमदार हाजेर उत्तर काडटा किंवा हाजेर मार्क सोल्युशन काडटा हें पळोवपाक जाय. काय काय हो अजुनूय ह्या सरकाराक आनी आमदाराक हो प्रश्न फकत अशें आमचे तसोच आमचो भिजयत दवरपाक जाय हें आतां पळोवचें पडटलें. आनीक तें आतां कशें जातलें हे येणारो काळ ठरयतलो इतलेंच म्हणयात. आनी आमी ही चर्चा थांबया. सगळ्याक देव बरें करूं. पयली रावात गोमंतक TV.